नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव सुमिता कुंकळकर. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कुंकळेच्या सेंट अँथनी शाळेंतल्या तिसरेच्या विद्यार्थिनीक इश्टानूच केली मारपेट. शिक्षिकेन घेतली ना दखल. थळावे फ्युरियोज. शिक्षिकेचेर करची कारवाय. पुलिशे कडेन केली मागणी. बेकायदेशीर जमीन रूपांतरण, टीसीपी दुरुस्ती आणि प्रादेशिक आराखड्यावयल्यान गोंयभर जन आंदोलनाक सुरवात. चोपडे, आगरवाड्या आणि चिंचोण्या लोकांनी रस्त्यार देऊन केले आंदोलन. आश्वेच्या भूमिका देवळाक कुलूप घातिल्ल्याची वावडी. सुरक्षे खातीर गर्भकुडीक कुलूप घातिल्ल्याचे थळाव्या लोकांचे स्पश्टीकरण. भाजप मंत्र्यांमदी मतभेद ना. मुख्यमंत्री आणि मंत्री विश्वजिताच्या भेटीबद्दल काहीच माहिती ना. गोय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेचे म्हणणे. गरजे भायर वाद करू नाका. दोन्ही धर्माच्या लोकांनी संयम बाळगुचो. बेठेच पुलीस स्टेशनात येवन नाका जाल्लो धर्मीक तणाव निर्माण करचो न्हय. मुख्यमंत्र्याचे हिंदू मुस्लिम भावांक आवाहन. शेल्डेच्या पंचायतीतल्या एटलांटिक मिलाचेर गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट. 15 वर्सां उपरांत पंचायतीक फारीक केली 7 लाखांची थकबाकी. आता पळयात खबरो विस्तारात. कुंकळे वेरोडाच्या सेंट अँथनी शाळेंतल्या तिसरेच्या विद्यार्थिनीक ताच्या इश्टानूच मारपेट केल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. हो सगळो प्रकार शिक्षिकेन पळयला पूण आडनदर केल्या. हाका लागून कुंकळे आणि फादरपेचे नागरिक फ्युरियोज जाल्यात. पळयात पुराय बातमी. कुंकळे वेरोडाच्या सेंट अँथनी शाळेंतल्या तिसरेच्या विद्यार्थिनीक ताच्या इश्टानूच खंय मारपेट केली. या प्रकाराचेर शिक्षिकेन पळोवन लेगीत दखल घेतली ना. हाका लागून थळावे फ्युरियोज जाले. संबंधित शिक्षिके आड खर कारवाय जावची हो हट्ट करीत कुंकळे पुलीस स्टेशनाचेर ते जमले. हे संदर्भात शाळेचेर आणि शिक्षिकेचेर कुंकळे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. जेन्ना क्लास टीचर जेन्ना हेडमिस्ट्रेसाक कळ्ळें की बाबा ते भुरगें बऱ्या कंडिशनान ना आनी आमी ताका हेल्प ऑफर करपाक जाय जाल्यार तेजी हेडमिस्ट्रेस क्लास टीचर म्हणटा तूं मामागेर येयला, तूं नाटक करता. असले सगळे एक 8 वर्साच्या भुरग्याक म्हटलं जे ऑलरेडी ब्रेनान ताका ब्लिडींग स्टार्ट जाल्ले बाय दॅट टायम. कोण इतले वर इतले सगळे जाय सर एक आवय आपल्या भुरग्याक अनकॉन्शियस भुरग्याक एक तकली उडयल्ले भुरग्याक घेवन थंय रावला. एक स्कुलाचो मॅनेजमेंटातलो एक मनीस जावं या कोण फॅकल्टी जावं बस ड्रायव्हर कंडक्टर त्या बसी स्कुलाचे कोण जावं एकलो कोण फुडें येवन त्या भुरग्याक हेल्प करूंक ना. स्कुलान जे नेग्लिजन्स केला टिचरींनी जे नेग्लिजन्स केला आणि हेंच्या हेडमिस्ट्रेसान जे नेग्लिजन्स केला तेका लागून आयज ते भुरगे आपल्या लायफा खातीर खूप स्ट्रगल करता. अशें म्हणून पुलिसान जेन्ना कळ्ळें 26 तारखेक केस रेजिस्टर जाल्ली ती आणि आयज कंप्लेन रेजिस्टर जालें ना. कंप्लेन दिल्ली तेगेले पेरेंट्सांनी आणि आता 7 दीस जाले. 7 दिसाच्या नंतर आयज आमगेले एज्युकेशन 4 येवपा आसा पण 2 ती केस रेजिस्टर जाला. आता आमी जेन्ना हिंगा पुलीस स्टेशनार पावले तेन्ना PIन 5 जाणांक भितर आपण व्हेली आणि तेंचे कडेन डिस्कशन केलें आणि डिस्कशन केल्या नंतर तेंच्या हातीक FIR दिला. पूण आमकां सगळे हिंगा जे लोक येयलाय तेंगेलो एकूच डिमांड आसलो त्या क्लास टीचरीक आणि हेड मिस्ट्रेस हिंगा हाडचो आणि इमिजिएट अरेस्ट करचो डिमांड आसा. ही केस जी आसा 7 दीस जेन्ना हिंगा रेजिस्टर करपाक लागता तेन्ना हिंगा ह्या भुरग्याक आणि तेंगेले आवय बापायक आणि तेंगेले फॅमिलीक न्याय मेळचो ना. ही केस आसता इमिजिएटली क्रायम ब्रँचेर ट्रान्सफर करची. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान भीमा पाटील. बेकायदेशीर जमीन रूपांतरण, टीसीपी दुरुस्ती आणि प्रादेशिक आराखड्यावयल्यान सध्या गोंयभर जायते कडेन जन आंदोलनां जातात. बुधवारा याच विशयावयल्यान चोपडे, आगरवाड्या आणि चिंचोण्या लोकांनी रस्त्यार देऊन आंदोलन केले. बेकायदेशीर जमीन रूपांतरणाक विरोध करीत लोकांनी नव्या प्रादेशिक आराखड्याची मागणी केली. पळयात पुराय बातमी. आणि त्या 1000 लोकांक 2,80,000 स्क्वेअर मीटर जागो पहिलीच सेटलमेंट आसा. आता आणि ऍडिशनल 3,86,000 स्क्वेअर मीटर कोणाक लागून कन्वर्ट केला? खंयच्या गोंयकाराक लागून कन्वर्ट केला?
किंवा खंयच्या चोपडेच्या मनशाक लागून हो कन्वर्ट केला म्हाका दिसता हे सरकारान पयलीं सांगपाक जाय। आज हे सरकार रायट फ्रॉम 16B मागीर 17(2) आणि जे आता 39A अमेंडमेंटाचे हाडल्यात ते हे जागे विकपाक। जेन्ना झोनिंग प्लॅनाचो विशय आयलो आणि तेन्ना पेडणे तालुक्यांतले लोक सगळे एकठांय झाले, इन्क्लुडिंग दोनूय आमदार, आणि तांणी लोकांक आश्वासन दिले की आम्ही झोनिंग प्लॅन रद्द करतले। तुम्ही झोनिंग प्लॅन रद्द केलो, पूण ही जी पळय टूल आसा तांची करप्शन टूल 17(2) आणि 39A हाचेर कोण उलयना। हो आमकां चोपडे आगारवाडा गांव वाचोवपाक जाय। ह्या इल्लोसो गांव आमचो हो चोपडे आगारवाडा, आणि तेचेर हे कोणाची वक्र दृष्टी लागल्या। DCP मिनिस्टर एका एकटो जबाबदार ना, जायती डिपार्टमेंटां आसात। लँड म्हटल्यार कोण येता? मिनिस्टर आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा, भितर पंचायत मिनिस्टर लागता, हाका फॉरेस्ट मिनिस्टर लागता, चीफ मिनिस्टर लागता। हो मेन आसा डिपार्टमेंटाचो, जो सगळ्यांक हेड म्हणटा पळय तो चीफ मिनिस्टर। यांच्यानी ह्या चीफ मिनिस्टरान ताका ज्या ज्या जाग्यार जी अतिक्रमण जाला, लँड कन्वर्जन जाला, ताका उत्तर दिवपाचें कारण फक्त एक मुख्यमंत्र्यान दिवंक जाय। तेन्नाच एक एकट्यान आपली विलेज आपलो गांव सांबाळ्ळो जाल्यार आख्खे आमचें गोंय सांबाळपाक जाता। कित्याक आयज सोगटे गांवांनी चयल्यार एक प्रोजेक्ट येता, एक प्रोजेक्ट येता, आनी सोगटे काबार दोंगर काबार जाता ते आमकां दिसती पडटा। आयज हे आमी सांबाळटो जाल्यार एक गांव कितको सांबाळटो जाल्यार आयज एक प्लॅन आसपाक जाय। 2021 प्लॅनाक आमी जायते फॉल्ट काडलेले 2015 to 17 मध्ये, आणि गव्हर्नमेंटान 2 पाट तरी रिजनल प्लॅना ऑब्जेक्शन्स ओपन केल्ली, आणि आमी मल्टिपल ऑब्जेक्शन्स अभिजीत प्रभुदेसाय आणि टीम आणि सगळे इन्वॉल्ड आसले, मल्टिपल ऑब्जेक्शन्स फायल केल्ली, मल्टिपल अक्रॉस द स्टेट लोकांनी ऑब्जेक्शन्स फायल केल्ली। तरी आसतना हे गव्हर्नमेंट इनसेन्सिटीव, कित्याक तेज उपरांत ते आतां वचोन 16B येयलें, 16B कवर जालें, 17(2) येयलें, आणि आज 39A येयलो आहा। कोणत्यान तेंक रिजनल प्लॅना डिझायन आपल्याक एक कॉर्पोरेट प्रमाणे चलोवपाक जाय। हे जायना जाच्याक आमचो एकवटाचीच गरज आहा, एकवट तांकां काबार करूं शकता। आनी हेज पयलीं एकवट एकठांय जाले तेन्ना 2 पाट रिजनल प्लॅन ओपन जाला, आनी हेज मुखार कोतो जाल्यार आमी एकठांय रावन तांकां हाला घालपा पडले। आशवेच्या भूमिका देवळाच्या गर्भकुडीक सुरक्षेच्या दिश्टीन कुलूप घाल्ले। हे कुलूप देवळाक न्ही वा खंयच्या वेगळ्या उद्देशान घालूंक नाशिल्ले। नवरात्री निमतान देवीक भांगराच्यो वस्ती घाल्यात, देखून सुरक्षेचे नदरेन हे कुलूप घाल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात। आयकात तांचे म्हणणे। लोक देवळांत घातला ही अफवा जाली, ते अफवेक लागून आमी क्लियरन्स करपाक लागून हे आमी बसून सांगता की हे जी आमचे लॉक म्हणून घातला पळय ते सेफ्टीक लागून घातलेले आसा। ते देवळान आमची नवरात्रा जेन्ना जाता परंपरेनुसार आमी हे घट बसयता, माळ करता, सगळे हांग करता त्या प्रमाणे आमी हे केले, आनी ताका सेफ्टी खातीर कोणी भितर वयचो न्हू। आमची वस्ती देवी वस्ती बिस्ती घातलेले आसतात, आनी पयलीं फाटले हेका प्रकरण जालें की मोडतोड हेची जाली मुंती, म्हणून आमी हे लॉक घातले। आमी कोणाचे वायटाक आनी कोणाचे दुश्मनगिरीन घालूंक ना, आनी हे कोणी हे लॉक देवळाक म्हणटा हे साप खोटे। आमी फक्त गर्भकुडीक लॉक घातलेले आसा, ते बी सेफ्टीक लागून। हय, आनी हे मोडतोड केल्या नंतर आमी सगळे FIR हे सगळे केले, FIR रजिस्टर केले आसा, सगळे पाशणाक मोडल्या म्हणून ते FIR केली, रजिस्टर केली, आनी आमकां सगळें करपाक सुद्दां आमकां परमिशन दिली, आनी आमी जाता तितके बरे भशेन करूंक सोदता। आमकां कोणाचो क्लॅश ना, कोणाची मार धरपट करून आमकां कांयच करपाचें ना। फक्त ही जी अफवा घातली देवळाक बंद केला म्हणून ताका लागून हे क्लियर करपाक वचपाक हें केलां। भाजप पक्षाच्या मंत्र्यांमदी कसलोच मतभेद ना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि मंत्री विश्वजीत राणे हाचे दिल्ली जाल्ल्या भेटीविशीं कांयच म्हायती ना, अशें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी सांगले। उपरांत सतीश धोंड गोंयांत फॅमिलीच्या कार्यावळीक लागून आयला अशें तानावडे हांणी ह्या वेळार सांगले।
आता दोगूय जाणां आपूण व्हेले आनी हांव आसलो मुंबय त्यामुळे चर्चा म्हाका कांय खबर ना त्यामुळे तुमी दोगांक पर्सनली विचारलें तें तुमकां बऱ्या तरेन सांगतलें न्ही म्हजे कडेन कांय त्या संदर्भातली म्हायती ना त्यामुळे हांव तेचेर कसो भाशण पार्टी रिलेटेड विविध राज्यांनी निवडणुका आसा त्या संदर्भात वेगवेगळे विशय आसूं शकता चर्चा करता आज आतां हांवें खंय तरी आनी एक व्हिडिओ कोणे तरी घाला आज पेपराचेर आमचो संघटन मंत्री सतीश गौड हे आमचे हांगा इलेक्शनाचे इन्चार्ज आसात थंय महाराष्ट्रा आणि आम्ही सगळे थंय केले आणि आज ते गोंयान आयले सगळे आज सर्व पक्षीय युवा मोर्चा आणि त्यामुळे त्यांना कारण ते थंयच्यान घेऊन आपल्या घरा येतलेच न्ही तो कोणी आज व्हिडिओ आयला अरे ते फायटर तो आपल्या घरा येला न्ही त्यामुळे कोण कितें वाटयता तेजेर कितें आमी हातून मतभेद कारण हे कितें मतभेद करपाक आपले स्वताचे न्ही ते हितून सगळ्या हाचें काम आसा त्यामुळे कोणाचे मतभेद ना मुख्यमंत्र्यांनी काल क्लियर केलें आमच्या भितर कांय प्रॉब्लम ना आनी तेणे विशय ताणें सांगिल्ले त्यामुळे दोगांक बरोबर आपयले म्हणजे कितें मतभेद आसा अशें आसता तशें कांय कितें विशय तो आय डोंट नो म्हणजे फाटी सीएमाक एक व्हिडिओ काडचो पडलो की आपल्याक खंय तरी बदनाम करता कोणे अरे कितें आसा तो कोणें जे उलकेल्ले आसा त्या संदर्भात तेणें काडलें आसा काडलें म्हणजे तेणें एखाद्यान कोण जर तेजेर क्रिटिसायज करता तेणें तो उगी रावतलो तेणें मागीर केलें न्ही क्लॅरिफाय केलें हांवें उलयलां आमचे बाकीचे कोण कोण उलयले ते विशयाचेर कारण तातूंत गरज नासतना थोडे जाण राजकारण करपाचो प्रयत्न करता तो कोणें करचो म्हाका दिसता की गोंया भितर जी समतोल म्हणजे सगळें हें आसा तातूंत बिगाड करपाक कांय लोकांनी करचें न्ही आनी ज्या भागा भितर पुरातन जें कितें आसा तातूंतल्यान एडिशन करपाक कोणें वचचें न्ही इतलें हांव सांगता ज्या भागान जायना पळय थंय वचून कितें मस्ती करपाक जायना ह्या मताचो आसा गरजे भायर वाद करू नकात दोन्ही धर्माच्या लोकांनी संयम बाळगुचो गोंय हे शांतीप्रिय राज्य आसा बेटेच पुलीस स्टेशनात येवन नाका जाल्लो धर्मीक तणाव निर्माण करचो न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हिंदू आनी मुस्लीम भावांक केलां फाटल्या सप्तकांत राज्यांत जुलुसा संबंधी वाद विवाद जाल्लो हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान हें आवाहन केल्लें जुलुसाच्या विशयाचेर सद्या खूब चर्चा चालू जाल्या बोवाळ चालू जाल्या हांवें सांगलां मरे दोनूय धर्मांच्या वाटेंतल्यान नाका जाल्ले विशय काडून लोकांनी तशें आमी पुलीस स्टेशनाचेर येवचें न्ही म्हाका दिसता संयम पाळप गरजेचें आसा जेसीपीचे ते मोर्चा जाल्ले कितें सीएम सर एक काँग्रेसान एलिगेशन केलं तुमचेर सर देन यू आर होल्डिंग अ फॉरेस्ट मिनिस्टर असताना त्यांना 120 लाख कितें कन्वर्ट शेल्डे पंचायतींतल्या एटलांटीक मिलाचेर गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट सुमार 15 वर्सां उपरांत एटलांटीक मिलान पंचायतीक 7 लाखाची थकबाकी फारीक केली ह्या मिलाचो जागो हेर कसल्या प्रकल्पाक दिनासतना उद्योगीक क्षेत्राक दिवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या बातमेची दखल घेतिल्ल्यान थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयल्यात शेल्डे पंचायतीत आशिल्ल्या एटलांटीक मिलाच्या जाग्यार व्हड प्रकल्प येता अशी भिरांत थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान उक्ताडार हाडिल्ली फाटले 15 वर्सां सावन खंडर जाल्ली ही मिल 7 लाखाचो टॅक्स पंचायतीक दिवपाची आशिल्ली गोमंतक टीव्हीच्या बातमे उपरांत एटलांटीक मिलान पंचायतीक आशिल्ली थकबाकी फारीक केली ह्या मिलाचो जागो हेर प्रकल्पांक दिनासतना उद्योगीक क्षेत्राक दिवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या बातमेची दखल घेतिल्ल्यान थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयल्यात हालींच म्हणल्यार एक 8 दिसांतले पंचायत शेल्डे पंचायतीचो पंच ग्रामस्थ आनी आमी एकठांय जावन हे चौगुले मिल फॉर एटलांटीक स्पिनींग अँड विविंग प्रायवेट लिमिटेड हांचो एक विशय आशिल्लो तो आमकां ग्रामस्थांक खूब बादतालो त्या विशयाचेर गोमंतक टीव्हीन बऱ्यापैकी ताजेर उजवाड घालून एक बरो न्यूज जालो आनी तातूंतल्यान एक आमचो डिमांड आशिल्लो की हो जो ओनर आसा एटलांटीक स्पिनींग तो पंचायतीक आमचे एक 7 लाख ताच्या वयर देणे आशिल्ले तांचे टॅक्स धरून आतां 8 दिसां भितर गोमंतक टीव्हीन हो न्यूज हाडल्या नंतर ताजो एक बरो परिणाम म्हणल्यार जे 7 लाख देणे आशिल्ली कंपनी तांणी त्या पंचायतीक ते फारीक केला असो आमकां खबर मेळ्ळी आसा ही जागा जी आसा जी ऑलमोस्ट 2 लाखांचेर आसा स्क्वेअर मिटर्स तर ती जागा जनरल इंडस्ट्री म्हणून जी मार्क जाल्ली आसा ताचो झोन GI म्हणून मार्क जाल्लो आसा तो तसोच मेंटेन जावचो सरकारान ताजेर बरो विचार करचो आनी जे आमचे कितलेशेच तरणाटे जे यूथ आसात तांकां नोकऱ्यां खातीर एक बरी IT और खंयची बरी पोल्युशन फ्री
इंडस्ट्री हांगा हाडून जो लोकांक लाभ जाता ताचेर विचार करचो अशी आमची अपेक्षा आसा. काल तेमी म्हाका कळ्ळां की तेमी काल ते ऑलमोस्ट 7 लाख चड ते पयशे भरले आनीक एक बरें काम केलें तेमी ते पयशे भरून. आनीक आमच्या मिटिंगेचो आमी डिसिजन घेतला की तो झोन इंडस्ट्रियल उरचो आनी बारीक स्मॉल इंडस्ट्रियल येवच्यो. झोन चेंज जायनासतना आजो तसो आसचो. बाकीचे कसले जे इंडस्ट्रियल झोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जे स्थानीक लोकांक शेळडेकारांचे जे पोट भरूं शकता असलो जे इंडस्ट्रीज हांगा हाडच्यो. आनी तशेंच जर मुखार कसली घटना घडटा तेन्ना ह्यो गोश्टी पयलीं ग्रामपंचायती मुखार दवरच्यो असो निर्णय पंचायतीन घेतलेलो आसा. आमी जे खंय तरी 8 दिसा 24 तारखेक खंय तरी गोमंतळीन केल्लो हेचो इम्पॅक्ट जाल्लो आसा तो दिसून येयला. आमी शेळडेच्या गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. बुधवारा सकाळी सांताक्रूज 4 पिलराकडेन उदकांत उफेल्ल्या अवस्थेत एका अनवळख्या दादल्याची कूड सापडली. सकाळी कांय लोक नुस्तें गरयतना तांकां कूड उदकांत उफेल्ल्या अवस्थेत दिसली. थळाव्यांनी रोखडेच पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार धांव घेवन ती कूड उदकांतल्यान भायर काडली. हे कुडीची अजून मेरेन वळख पटूंक ना. पुलिसांनी सध्या ती कूड फुडल्या तपासा खातीर जीएमसीत धाडून दिल्या. आमी सध्या सांताक्रूज 4 पिलर जंय मानस म्हणटा आनी थंयसर जायते लोक हांगासर येवन म्हणजे ह्या मानशेचेर येवन गरोवपाक सुद्दां येता. जाल्यार आयज अशी एक घटना घडल्या ती म्हणल्यार सकाळी थोडे जे हांगासर गरयताले तांकां एक बॉडी हांगासर म्हणजे फ्लोट जाताना दिश्टी पडली. तांच्यांनी स्थानीक तांचे जे पुलीस आसा तांकां म्हणजे पुलीस स्टेशनार तांच्यांनी कळीत केलें. ताजे उपरांत हांगासर पुलीस आयले आनी जेन्ना पुलिसांनी हांगासर हें केलें तेन्ना तांच्यांनी सोमते फायर एंड सर्वीस तांकां डिपार्टमेंटान कळयलें. तांच्यांनी हांगासर येवन ताजी जी बॉडी जी आसा ती काडलेली आसा आनी जर ती बॉडी पळयत जाल्यार ती नेपाळीची बॉडी अशी दिश्टी पडटा पूण आजून कांयच आयडेंटिफाय जाल्लेलें ना. आनी ती जी बॉडी आसा ती म्हाका दिसता की 40साकून वयर त्या म्हणजे मनशाची वय आसतलें. जाल्यार सांताक्रूज 4 पिलरा कडेन ही बॉडी मेळ्ळ्या आजून म्हणजे तो कोण खंयसरलो म्हणजे खंयसून येयल्लो कांयच ताचें कळीत जाल्लेलें ना. कारण म्हटल्यार आजून पुलिसांनी कांयच म्हायती दिवंक ना आनी म्हायती इतलीच दिल्या की ताका आतां म्हणजे जीएमसी हांगासर म्हणजे पोस्टमॉर्टमा खातीर हें करपाक धाडटले. जाल्यार फुडली जी अपडेट आसतली ती सुद्दां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. साकोड्या पंचायत क्षेत्रातल्या अगलोत वाठारांतल्या जितू अगलोतकार हाच्या घरा लागसार वीज पडिल्ल्यान घरातले फ्रीज, टीव्ही आनी हेर सामान लासून गोबर जालें. बागायतींतल्या सुपारी झाडाचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. जाल्यार सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. सुदैवान जिवीत हानी कोणाकूच जावं ना. म्हणजे माडयो ज्यो स्फोटता गडगडो येवन आनी हांव घरान आसलो कित्याक सोडून ना भायर जळी तो फ्रीज जो हे टी व्ही गेली आनी बोर्ड जो सगळे उसळून बटन बिटन फुटले सगळे स्फोट जालो. मागीर काय म्हाका मातशें शॉक बसलें पांयाक आनी कुत्रे आसले दोगां ते कुत्रे ते बॉम्ब भायर पळय. काल सांकोड्या सांजे 3 वरांचेर सुमार मोठ्या गडगडाट सकट पावस पडलो आनी वारेंय मोठ्या प्रमाणांत जालें आनी त्या झाडां रस्त्यार पडलीं. जी कोणाली एकटी घराचेर वयर शेड आशिल्ली ती शेड कंप्लीट वाऱ्यान उडोवन गेल्ली आसा आनी झाडां पडल्या कारणान रस्तोय ब्लॉक जाल्लो. तेन्ना अग्निशमक दलाची जवान येवन ती झाडां सगळी काडून काल रस्तो मोकळो केला. आनी अशेंच
आगलोत हांगा साकोड्यात भागांत आगलोत ह्या चिंटू आगलोतकर ह्याच्या घरा शेजारी गडगडार सकट वीज पडलें आनी घरांतली टीव्ही फ्रीज जे तेजी घरांतली वायरींग आसली कंप्लिटली जळोन खाक जाल्ली आसा. टीव्ही गेल्ली आसा तेजी आनी तेजो फ्रीज गेला आनी घरा शेजाऱ्यान जी जवळ जवळ सुपाऱ्याची झाडां आसलेली ते कितल्याशाच झाडांक ते विजेची हानी बसलेली आसा. सगळी सुपाऱ्याची जी झाडां आसा तेजेंय लुकसाण जाल्लें आसा. जवळ जवळ लाखोचें लुकसाण जालां अशें चिंटू आगोलकरान सांगलेलें आसा. आतां हेजो सगळो तपशील जेन्ना साकोडा पंचायत क्षेत्रांतलो जो तलाटी आसा तो जेन्ना सर्वे करतलो तेन्नाच खरो अंदाज कळटलो अशें दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर साकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. सत्तरीतल्या मलपण तशेंच साकोडेच्या कांय वाठारांक चक्रीवादळाचो धपको बसलो. घराचे पत्रे हुबून गेल्ल्यान व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. तशेंच रस्त्यार खुबश्या सुवातींनी झाडांय पडिल्लीं. उजो पालोवपी दळान ताकतिकेन घडणूक थळार धांव घेवन रस्त्यावेली झाडां कुशीक काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो. मलपण सत्तरी हांगासर वादळी वाऱ्याच्या तडेकान लाखोचे लुकसाण जालेलें आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार 1 ऑक्टोबराक मंगळारा सांजेर वरांचेर वादळी वारो पावस आनी गडगड्यासो ह्यो पावस पडलो आनी तितून वेगवेगळ्या जाग्याचेर झाडां पडपाची घडणूक घडली. तितून 5 वेगवेगळ्या जाग्याचेर मेन रस्त्याचेर ही झाडां पडून रस्तो ब्लॉक जालोलो. तशेंच कांय जाग्याचेर जेन्ना झाडां पडली तेन्ना लायटीचे खांबे आसा हे जमिनदस्त जावन वीज पुरवठा सुद्दां थंय बंद जावपाची घडणूक घडलेली आसा. मेन म्हणटा ते रोहिदास गांवकर हेंच्या घराचे जे पत्र्याचे छत आसले हेच वाऱ्याच्या तडेकान रस्त्यार वचून पडोन तेजे 4.5 ते 5 लाखाचें लुकसाण जालेलें आसा. तशेंच एका घराचेर आंब्याचें झाड पडलेलें आसा. तशेंच एका घराचेर पणसाचें झाड सुद्दां पडपाची घडणूक घडलेली आसा. तितून सुद्दां तांकां लुकसाण जालेलें आसा. एकूण जर अंदाज पळयता जाल्यार एकूण 7 लाखाच्या वयर एकच दिसा ह्यो लुकसाण जाल्याची म्हायती आसून जो वादळी वारो आसलो ह्यो मलपण भागांतच जाल्लो आनी 9 वेगवेगळ्या जाग्याचेर ही झाडां पडलेली आसली. वाळपी अग्निशमक दलान तातडीन थंय वचून वर्तुळां आसा हे दूर करपाक सुरवात केल्ली. एकूण 3 दनपारां हे तेंच्यांनी मदत कार्य करपाक सुरवात केल्ली. ती रातचे 9 वरांचेर तेंचें काम संपुश्टांत आयलें. ह्यो अवकाळी आनी परतीचो पावस आसल्या कारणान गेल्या कांय दिसांच्यान दनपारच्या टायमारच ह्यो पावस पडपाची घडणूक सुरूच आसा आनी हवामान खात्यान सुद्दां येलो अलर्ट जारी केलेले आसा. ताका लागून नागरिकांनी सुद्दां सतर्क रावपाची गरज आसा. वाळपी अग्निशामक दलाचे अधिकारी संतोष गांवकर हेंच्या मार्गदर्शना खाली बाकीचे जवानांनी मदत कार्य करपाक हातभार लायिल्लो. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. मडगांवच्या एसजीपीडीए मार्केटात दिसान दीस कोयराचो प्रश्न वाडत आसा. उजरायल्ल्या नुस्त्याची खवळां बोडकां बॉक्सांनी भरून उक्त्या सुवातेर उडयल्ली आसात. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या आनी बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी संबंदीत अधिकाऱ्याकडेन केल्या. I noticed that there's all this garbage, all this garbage from the retail market and fish cutters. They're throwing this garbage here and making a nuisance. I request the executive chairperson, Mr. Darji, and the member secretary, Mr. Ali, to take concerned action against this. And I also request the fish cutters, not to throw all these things. Our honorable MLA, Mr. Vijay Sardesai, had taken a drive of cleaning this place and cleaning this fish market and keeping this as a clean market. But today we noticed that all this garbage has been thrown. He has taken this just 15 days prior to this. And today we noticed that all this garbage is there. So my appeal to the chairperson to the executive to please clean this and keep this place clean. कोर्टून थंय गार्बेज उडयता ते हे मेंटेनन्स ना हेका मेन म्हणजे पिडियेन हेजे एक्शन घेवपाक जाय. बाबा हे उडयता कित्याक भितर उडयले म्हणून काडटा मागीर कुत्रे येता कावळे येता ते काडटा आनी सगळे सेपरेट जाता. सगळे हळशीक जाता लोकांक त्रास सगळ्यांक त्रास आहे. सो पिडियेन हेजेर मातशें तरी एक्शन घेवपाचें मेंटेनन्स दवरपाचें कशें तरी हेजेर उपाय काडपाक जाय. म्युनिसिपालिटी फेल जालें अशें दिसना तुमकां टायम टू टायम लिफ्ट करना म्हणून. हय टायम टू टायम करीत ना म्युनिसिपालिटी. हांव सीओकूय सांगता सीओ आतां न्यू चार्ज घेता सीओन तरी मातशें हेजेर आतां एक्शन घेवपाची. बाबा कित्याक तुवें तो रिकॉर्डिंग काडला कितल्या टायमार येवन तेणी आतां काय हें येलें तें
ते ड्राय वेस्ट आशिल्ले ते हेला ते तुका खबर आसतलें आतां 12 जाली 12 तेणी येवन ड्राय वेस्ट केले तर तेज्या पयलीं कितले हे हांगा उरता आनी कितले त्रास जाता लोकांक आनी सगळे ते मेन म्हणजे उडयतकीर ते सुणे येवन ते सगळे पिशवे काडटा हे काडटा सगळे सेपरेट करता आनी ते चड सामके रोडार पडटा सगळे हळशीक जाता. जेन्ना आमी बाजारांत येता तेन्ना वी सी हांगा हर तरेचे लोक येतात. पीपल फ्रॉम फुल ऑफ साऊथ गोवा कम टू दीस मार्केट. बेसिकली मार्केटां येतात जेन्ना खरेदी येता नुस्त्या येता दॅट सायड वी हॅव अ वेजिटेबल फ्रूट मार्केट ऑन जस्ट मार्केटा सायडीनूच तो रस्त्या सायडीन पयलें मरे आख्खी घाणां आसता. आतां जे धंदेकार करता आनी जे आमी पब्लीक जे हांगा येता दीस इज नॉट गूड फॉर बोथ धंदेकारां आनी पब्लिकांकूय. ऑथॉरिटीज जे हांगा दीस इज द एसपीडी मार्केट आनी मार्केटान भितर जे एक वेस्ट कलेक्शन मॉनिटरींग क्लिनिंग ऑफ द मार्केट एक फिक्स टायप ऑफ पॅटर्न तरी आसपाक जाय. आनी समज एसपीडी कडेन तें जायना इन हावस दे शूड एटलीस्ट नॉमिनेट अ कॉन्ट्रॅक्टर एंड गिव इट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वे सम क्लिनिंग तरी जाता मार्केटान. आयज पासून आमची 2 एक वर्सां जाली ही कमिटी चेअरमॅन मेंबर सेक्रेटरी कोणूच सांगल्यार कांय खबर घेयना आनी लोकांक आपल्यान बी दिल्यार कळच करता. आयची ही मिस्टेक जावन आसा गव्हर्मेंटाची. गव्हर्मेंट मडगांव बी जातें वास्कोकारांक कळना. वास्कोचो चेअरमॅन दवरला तेणी पणजेचो MS दवरला तेणी मडगांवकारांक त्रास करून दवरला तेणी. हांव म्हणटा कितें गव्हर्मेंटान मडगांवचो MS दवरचो आनी चेअरमॅन दवरचो. की त्रास कोणाक पळय मडगांवकारांक जाता ती तांकां कळटा म्हायती आसता तांकां म्हायती ना. ते पूण येता 1 वर 2 वरां 3 वरां बसता ऑफिसान ते वास्को वयता. आमकां प्रॉब्लेम जाता आमी मडगांव काम करता. तुमी चोयलां आसतलें आज मार्केट कसो जालो हेजी परिस्थिती जावपाक अशें हें कारण कित्याक तेणी चेअरमॅन बी मडगांवचो दवरचो MS बी मडगांवचो दवरचो. कित्याक कोणाक पळय त्रास जाता ते कोणाक हांकां त्रास जाता ते कोणाक. आनी प्लस ती गार्बेज पयलीं आसतली तुमी तिंगा वास येता लोक नाकाक धरून वयता उडोवन आतां ती गार्बेज रस्त्यार पावल्या. कितें तेजेर ती MS खबर करना आनी चेअरमॅन बी खबर करना. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी